सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या ह्या सकाळच्या मागण्यान आमी जेजू वांगडा ह्या मागण्यान भितर सरुया. सगळीं आमी उबी रावुया. मोगाळ भाव भयणीनो, दूख पिडा गोश्ट म्हणल्यार आमी सगळीं जाणा. कित्याक दूख पिडा गोश्ट आमच्या जिवितांत आमी सगळीं अनुभवता, भोगता आनी सोंसता. थोडे फावटी आमची पिडा दूख गोश्ट इतले वाडटात आमकां कितें करचें, कोणाक सांगचें आनी कसो फुडो करचो तें सजमना. सायबीण मायन आपलें दूख अनुभवलें, भोगलें आनी मोगान सोंसलें आनी आपल्या दुखांतल्यान आपणाक आनी आमकां सोमेस्तांक सोडवून जोडून घेतली. ह्या वेळार आमी सकाळचें मागणें करतना सायबीण मांयचे 7 दुखींचेर नियाळ करतले. हे आमचें दूख आनी आमी मोगान सोंसूंक तिचे विणवणेन बापाचो आदार आनी बोळ मागुया. देवा, आमच्या आदाराक तूं पाव. देवा म्हज्या आदाराक तूं पाव. दुनिया म्हाका आदार दिवं ताकीद दूर. आमी पान उगडुया 347. आपल्या एकल्याच पुताच्या मरणाक दूख करतात, ती ताच्या मरणाक दूख करतली. कित्याक दोन्यांच्या निरपराध्यांचो ताणी जीव काडलो. देवा, तुका उलो मारता मोजे मागणे आय. दुस्मनाचे म्हाका बेन दिसता, म्हाका राखून दवर. हे पळे नुस्त्याचे पेडे
वायट करपी सगळे जमल्यार म्हाका लिपोवन दवर सगळे भाशेन आपल्या जिवापासून काडटात पाडावरी आपली बिकाड उतरां सोडटात दोड्याक रावून निरपराध्यांचेर मोगतात कोणाक बिये नासतना सोट करून आपली बाणां सोडटात गुडमेल करून गोष्टी कर्तुबां येवजून काडटा फासकोय मानशे देतात कोण पळयतलो रे अशें म्हणटा आमची गुपीत कामां कोण सोदून काडटलो जो तोसकोना तपासून काडटा आनी काळजांचो ताव घेता तो सोदून काडटलो देव तांचेर आपले बाण सोडटलो कळो नासतनाच तांकां जखम करतलो तांची ती जीब तांचे निसंतोन करतली तांकां पळयतात तितली तोकली हालोवन वेतली तेन्ना सगळ्यांची पिरांत येतली देवान कितें केलां तें ती सांगतली अशें कित्याक केलां तें तांकां समजतलें दोरपंत मनशां सर्वेस्परा सवें संतोस्तली ती ताका शेरणा वेतली सगळी प्रमाणीत काळजां वडवीक पोगतली महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदि आतां आनी सदां काल आमेन. आपल्या एकल्या सुताच्या मनाक दोशी ती ताच्या मनाक दूख करतली कित्याक दुनियाच्या निरपराध्यांचो ताणी जीव काडलो. कोणाचे कास्तींतलो म्हाका निवार सर्वेस्वरा हांव अशें चिंतलो म्हजे तोरणे पिरायेर संवसार साडून वचूंक जाय उरलोली वर्सां हांवें आतां सारूंक जाय. हांव अशें चिंतलो चिया वृक्षाच्या देसांत सर्वेस्पराक देखचो ना पृथ्वीच्या तलांतल्या एकट्या पर्यान देखचो ना. गवड्याचे तोंबू मोजो तोंबू कान फेकताय कोणीची मोची कोडून कुशीन दवरताय सकाळ पर्यान वाट पळोवन हाय हुय करून रात काडटा म्हजी हाडां तो सगळीं शिवा भाशेन म्हण मोडटा. शेरका भाशेन हांव रडटा कवड्या वरी पिंगोता दोळे तोकले वयर पड्यो
बाबासाहेबा पाव मागा Kutgeli aili shanti, morna norka kormitlo, tuec rakloi shiv moso, sokle mochen pap tuve, notre vede parmanle. नरक तुका कीर्तिना मरण तुका उर्दिना होरीत वेताती सोगली तुझ्या उतराक रावना Živia satni, तुका मोजे भाशेन कीर्तिता papuj भुरग्यांक ओडयता tuji otsot basavni. Sorvespora makapau Kinoriu dunci vidu Tușa ucit mundira Tuca gitangai toleo महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काळे नेम कोणाच्या कास्तीतलो माका निवास सर्वेस्पोरा हांव मेलो पूण आतां सर्व सदां जिवचो आसा मोनाच्यो आनी हेम कोणाच्यो चलव्यो म्हज्या हातांत आसा देवाच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराची तुस्कोरा मोड्यो पडून ताचे पदवेची वाकणी कोरा ताच्या मोठ्या कर्तृत्वापासून ताची वाखाणणी करा ताच्या उत्तम तर्पणाची तुस्कोरा कोम शिंगागासो ताची तुस्कोरा विणिन्योर्यो वासो ताची वाकणी कोरा कुमोट धरून नाचून उडून ताची वाखाणणी करा सितार धरून वेणू वाजून ताची तुस्त करा सोणसोणीत कांसळ्यांचे ताची वाकणी कोरा टिणटिणीत कांसळ्यांचे ताची तुस्कोरा सोगली तुमी जीव प्राण आसलोल्यानो सर्वेस्पराची तुस्त करा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदां सदा काळामेन. हांव मेलो पूण आतां सर्व सदांच
जीवचो आसा मोरणाच्यो आनी कोणाच्यो चाव्यो मोच्या हातान आसा. ह्या वेळार आमी सायबिणीच्या 7 दुखीचेर देवाचें उतर वापरून नियाळ करतल्या. पयली दूख सिमियाचें भाकीत. लुकान बरयलोली जेजूची बरी खबर. तेन्ना सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांचीं गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजें काळीज आसपास विततली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. देव मंदिरांत प्रमाणीक आनी भक्तिवंत सिमियावाच्या तोंडांतल्यान आपल्या पुताक फुडाराक कितें जातलें, कशे तरेन तो कश्टतलो हें आयकून सायबीण मायचे काळजाक कितली दूख भोगली ना जायत. पूण भावार्थान सगळे ती देवाच्या हातांत घालता आनी सगळे आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. आमकां सगल्यांक आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जाल्लो जाय. आमच्या भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार आमकां रोखडीच दूख भोगता. आमकां आमच्या भुरग्याचो हुस्को आनी भिरांत आसा. मारये भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी देवाचेर पातयेवन तांकां बरो फुडार आवडुया. मागणें. बापा मोकाला, आमचीं भुरगीं जावन आसात आमची गिरेस्तकाय. सदांच तांकां तुज्या आसऱ्या खाल सांबाळ आनी तांच्या आकांताच्या वेळार तांकां तूं पाव. गायन करुया. T16 पेज नंबर 209. दुखे सावोय दुखा बोरी दुसरी दूख इजिप्तान पडून वेतात. मातेवान बरयलोली जेजूची बरी खबर. ते वचना फुडें ओचितूच एक देवदूत जुजेक सोपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्तान पडून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. भुरग्यांक सोलमाक हाडूंक एके अस्तुरेक खूब कश्ट पडटात. सायबीण मायचो
जेजूक सोल्म दिवचो वेळ पावता. खंयसरूच तांकां स्वाद आसना. कोश्टांनी आनी त्रासांनी सायबीन माय जेजूक सोल्म दिता. पूण तिचे कोश्ट इतल्यानूच काबार जायनात. हेरोद जेजूक मारूंक सोदता. असल्या वेळार आपल्या पुताचो जीव राखूंक ती इजिप्तांत पळून वेतात. आयज जायत्या करपेस्त आसलोल्या अस्तुऱ्यांक खूब सोंसचें पडटा आनी हाचो परिणाम कुसव्यांत आसलोल्या भुरग्याचेर पडटा. जावं तिच्या गोरकाराक लागून, तिच्या सासूमांयक लागून वो तिच्या घरच्या हेर वांगड्याक लागून. तशेंच आयज जायत्यो अस्तुऱ्यो वेगवेगळ्या कारणाक लागून आपलें दूख उणें करूंक आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो जीव काडटात. हॉस्पिटलांनी नर्स आनी दोतोर तांकां बरी सेवा दिनात. अस्तुरेचें दूख ओळखून घेवन तिचें दूख ल्हव करूंक आमी तिका आदार दिवंक जाय. मागणें. बापा मोगाला, जिवीत आमकां तुजें वोट देणे. कसलेय परिस्थितीन आमी जिविताचो सांबाळ करूंक आमकां तुजो आदार आनी बोल दी. तशेंच अस्तुऱ्यांक आमी मानान लेखूंक तिचे कोश्ट ल्हव करूंक आमकां आयती कोर. तिसरी दूख जेजू देव मंदिरांत सांडटा. लुकान बरयलोली जेजूची बरी खबर. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना तांच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदीं तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वोडकार. नियाळ. जेजू सांडटा आनी सायबीन माय खूब दुखी जाता. तिचे कालीस उचांबोळ जाता आनी आपल्या पुताचे ती सोदीक लागता. शेकी सोदीत सोदीत 3 दिसांनी जेजू तिका मेळटा. आयज आमची भुरगीं सांडलोली आसात. वायटाची गुलाम जावन जियेतात. वायटोवें जिवीत जेवन व्हड दूख आपल्या आवय बापाचेर हाडटात. थोडी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक सोदूंक वेतात पूण थोडी तांकां तशींच सांडटात. थोड्यांक आपल्या भुरग्यांचो हुस्को पासून आसना.
आमच्या भुरग्यांक आमी सोदुया. ती कितें करतात, खंयसर वेतात, केन्ना घरांत येतात हाची बारीकसाण आमी दवरुया. न्हय तांच्या काळजांत भिरांत घालूंक, पूण तांचो फुडार बरो जावंक. मागणे. बापा मोगाला, आमच्या दर एकल्या आवय बापायक तुजी कृपा दी. तांणी आपल्या भुरग्याक बऱ्या मुल्यांनी आनी आपल्या मोगान वाडोवंक. तशेंच भुरग्यांनी आपलो आवय बापूय आपल्या बरेपणाक लागून सांगतात म्हूण मानून घेवन आपलें वायटोवें जिवीत सोडून दिवंक तांकां तुजी जानबाय फावो कर. चवथी दूख. जेजू कुरीस व्हरतना सायबीण मांयक भेट्टा. लुकान बरयलोली जेजूची बरी खबर. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनका सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक तांच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपून चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन वळून जेजून म्हणलें, जेरुजाल्याच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडूं नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. नियाल. सायबीण माय ल्हानपणीन तावन आपल्या पुताक आपलो सगलो आदार आनी सहकार दिता. ताका केन्नाच कसलेंच वायट जावंक दिवंक ना. आपलो पूत कुरीस घेवन वेतना ती आपल्या पुताक भेट्टा. आपल्या पुताक पळोवन ल्हानपणी तावन ताका मोगान वाडयलोलो तिचो तिका उगडास येता आनी आपले पुताचे कोश्ट पळोवन खूब दुखी जाता. आपले हे बेटे वरवीं आपल्या पुताक ती सांगात दिता. आमकां सगल्यांक आमचे कुरीस आसात, जावं ते व्हड वा ल्हान कुरीस. जेन्ना आमी एकामेकाचो कुरीस व्हरूंक एकामेकाक आदार दिता तेन्ना आमचे कोश्ट ल्हव जातात. मागणे. बापा मोगाला, आपलेपणाची दुर्गा मोडून उडोवन एकामेकाच्या कोश्टान आमी वांटो घेवन एकामेकाचे कोश्ट आमी लोक व्हरूंक वावरूंक आमकां आयतें मन आनी खालीस फावो कर. Oh
पांचवी दूख जेजू कुर्सार मोरता. लुकान बरयलोली जेजूची बरी खबर. सुमार 2 जाल्लो आनी तिसऱ्या पारा पर्यंत सगळ्या देशांचेर काळोख पडलोलो. सुर्या पालोलोलो आनी देव मंदिरांतल्या गाबेऱ्याचो पोड्डो मोदेकूच दोशी जाल्लो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें मोडकार. नियाळ. एकलोच आपुरबायेचो आनी मोगाचो पूत कुर्सार वळवळटाना सायबीन मांयक कितली दूख भोगली ना जायत. आपलो पूत वळवळून मोरता तो पळोवन तिचे कालीस खूब रडलें. पूण जेजूची कांय बरी वागणूक आपले आवय सोबे जाली. आपले आवयचें दूख ल्हव करूंक, तिच्या दुखांत तिका सांगात मेळूंक, तिका आमची सोमेस्तांची आवय करून दिता. आमी कशे तरेन आमच्या जाणटे आवय बापायचे कोश्ट ल्हव करूंक वावुरतांव काय? एक पूत अशें म्हणटालो, माय आतां जाणटी जाल्या, तिचे दीस जाले, तिका आतां मरता जाल्यार मरून दी, दोतोराक चड पयशे बी मोडी नाका. ही उतरां आयकून ते आवयक कितें भोगचें ना काय? आयज खूब भुरगीं आपल्या आवय बापायचे कालीस रडयतात आनी दुखयतात. पूण तांचे कालीस आपल्या भुरग्या सोबे सदांच दयाळ आनी मोवाळ. आपल्या भुरग्यांक ती सदांच बरें आवडेतात आनी स्वर्गार तावन बरें मागून धाडटा. मागणें. बापा मोगाला, आमच्या जाणट्या आवय बापायचो आमी सदांच मोग करून आमच्या आवय बापायन आमचें सोबें केल्लें बरेंपण आमी केन्नाच विसरना जावं आनी तांच्या कोश्टांत आमी तांकां आमचो सांगात दिवंक आनी तांची आमी मोगान सेवा करूंक आमकां सेवेचें कालीस आनी मोन फावो कर. सोवी दूख जेजू कुर्सा वेलो देंवयतात आनी सायबीण मांयच्या गोपान घालतात. मार्कून बरयलोली जेजूची बरी खबर. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेचो जुजे आयलो. तो महाधर्म सभेचो एक श्रेश्ठ वांगडी आसलो आनी देवाच्या राजाची वाट पळयतालो. तो तयारेचो दीस देखून म्हणजे सोनवारा आदलो दीस धीर धरून पिलाताशी वचून ताणें जेजूची कूड मागली. इतलो वेगीं मेलो म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें आनी सोदपोतीक आपोवन हाडून तो मेलो जाल्यार ताणें विचारून घेतलें. सोदपोती कोडची सारकी खबर घेतूच जुजेक तांणी कूड व्हरूंक दिली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हडकार. नियाळ. आमचो कोणूय मोगाचो संपला तेन्ना ताची कूड आमच्या वेंगेंत घेवंक आमी खूब दूख
अणभवल्या आसतली. आपल्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या पुताक आपले वेंगेंत घेवन कितली दूख सायबीन मांयक भोगली ना जायत. पूण सायबीन माय सगळें आपले दूख ओगेपणीन सोंसता. आमच्या घरांत कोणूय मेलो जाल्यार आमी आमचें दूख कशें परगोतांव काय? फकत लोकांक दाखोवंक आमी दूख करता काय वो खरेंच आमकां दूख भोगता? आयज असली परिस्थिती आमकां दिसूं येता की जिवो आसतना नाका जाल्या उतरांनी आमी त्या मनशांक उलयता, वायट तरेन ताचें सवें आमी वागता आनी तो सोमतोच लोकांक दाखोवंक व्हड दूख करता. हें सगळें आमचें दोंगेपण देव पळयता. मागणे. बापा मोगाला, कुटुंबान जियेतना एकामेकाचो आमी मोग करूं, एकामेकाच्या उस्क्यान भरून जिवूं, एकामेकाच्या सुखान तशें दुखांत वांटो घेवूं, आमकां मोगाचें, बोगसोन्याचें आनी ल्हानविकायेचें कालीज दी. सातवी दूख जेजूक फोंडांत निकिपितात. माथेवान बरयलोली जेजूची बरी खबर. जेजूची कूड घेवन झुजेन ती एके नितोळ ओलीन गुठलायली आनी कोडपान कातरून केल्ले आपले नवे समाधींत ती निकिपिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर गुंडावन हाडली आनी समाधीच्या दाराक ती लावन आपूण गेलो. देवाचें उतर हें. नियाळ. सायबीन माय सगळे घडटा ते आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. देवाचीच कुशी म्हूण मानून घेता आनी सगळें मोगान सोंसता. शेकी देव तिच्या कश्टांचो इनाम तिका फावो करता. तिका स्वर्गार उबारून व्हरता आनी सर्गींची आनी संवसाराची राणी करता. मरणा वरवीं आमचो शेवट जायना, पूण मरणा वरवीं आमी नव्या जिविताक भितर सरता. आमचो कोणूय मोगाचो सोंपता तेन्ना आमकां व्हड दूख भोगता. जायते पावटी आमी देवाचेर शीण पासून करता. देवाची कुशी मानून घेवंक आमकां खूब अवघड जाता. असल्या वेळार आमी दुखी जावचे बदलेक ताचे पासत आमी देवाक दिनवासूंक जाय आनी ताका बेगीनूच सर्गींचें राज फावो जावंक मागूंक जाय. मागणे. बापा मोगाला, आमच्या जिवितांत बरें वो वायट घडटा तें तुजीच खुशी म्हूण मानून घेवंक जिवंक तूंच आमकां तुजो आदार आनी बोल फावो कर. आनी एक दीस आमी तुजें सर्गींचें राज भोगूंक पावूं. सर्गींच्या राजाची तत्वां आमच्या काळजांनी घाल.
जिवीत पोरती म्हाका माये तुझे बोली रुदोन करूं कुर्सायाची दया जाकार्यासाचे प्रतिकानाक पान उखडुया 350. संसाराच्या सोडणारा आमचे तारण कुसर मरून आनी रोगोत वारू तुवें आमकां सोडयल्या आमच्या घराक तूं पावस लायला. इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पुरजेक भेट दिली दोन ताणे सोडयली आपल्या विसरल्याचा क्राम दाविदाच्या गोरण्यात एका पळवंतारोका सर्वेस्परान उपसयलो. दुस्मानाच्या चौक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो आमचो द्वेष दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. म्हाका आपल्या भोगतीबोन संदेशकाराचे तोंडी जे ताणे बासायलोले ते आतां देवान पाळले. आमगेल्या पुर्वजांची ताणे केली करुणाय तांचे लागीं स्थापलोलो कोरारास मोनांत हाडलो. आमच्या बापाय दिलोल्या सोपुताचो विश्वासीपणान ताणे आशेकी उगडास केलो. दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन सगळे बेसोडून सुगुणी पोविसाव सोलूंक आमकां दितलो. आपणा मुखार सदांच आपणाची चाकरी करूं आमकां फावो करतलो अशें ताणें बासायले. बाळका मोशा प्रितीच्या व्हरत्या तोरा देवाचो विचलोलो संदेशकार म्हूण लोक तुका पाचातलो. सर्वेस्पर येता तेन्ना ताची वाट तयार करच्या काळसा मना जागोवच्या ताचे फुडें वेतलो. आदलेची बी सोडून दिवून काळसा मोनान उसरून
ताचो रस्तो नीट करून व्हडल्यान उलो मातुरूय पातकां बोगसणे मागून ओतमो शुद्ध नितोड करून सोडवण टारोण सोडून घेवन तूं पोरचेक शिकयतलोय. काळोखान मोरना सावडे नवो उसवाड फांगतलो शांतीच्या मार्गार चलून आमकां वाट दाखयतलो. दोयाड मोगाड काळजाच्या देवाचे करुणायेन आमचे वयर स्वर्गा वेलो एक सूर्य उदेतलो. महिमा बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. संसाराच्या सोडवणार आमचे तारण कोर कुरसार मोरून आनी रोगोत वारो तुवें आमकां सोडल्याय. आमच्या घराक तूं पावस आयका. जेजू सोडवणदारान आमचे पासत कोस सोंसले. ताका निकिपिलो आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. ह्या आमच्या सोडवणदाराक आमी प्रार्थुया. आमचो जबाब जातलो आमची काकूट कोर सोम्या. आमची काकूट कोर सोम्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या, तुजी आवय खुर्साशी उबी आसली. आमी कश्टतात तेन्ना तुज्या तारुणी कश्टांनी आमकां वांटो मेळूं. जबाब आमची काकूट कोर सोम्या. आमच्या सोडवणदारा जमनीर पडटल्या गोवाच्या कोणया वरवीं तूं मेलोय. नव्या जिवितांत आमकां तुजे भोंवती एकठांय. जबाब आमची काकूट कोर सोम्या. जेजू आमच्या बऱ्या गोवड्याक फोंडांत तूं लिपोवन रावलय. आमचें खरें जिवीत देवा सोबें आसा. ताचो मोग करूंक आमकां शिकय. जबाब आमची काकूट कोर सोम्या. जेजू नव्या आदावां नितीवंत मनशाक सुटका दिवच्या खातीर तूं मेल्ल्या मोदें देंवलय. पातकांत मेल्ल्यान ती तुजो ताळो आयकून जिविताक उटुशी कोर. जबाब आमची काकूट कोर सोम्या. जिव्या देवाच्या पुता पवित्र स्नानांत आमी तुजे बोरी मेल्या. तुजे बरोबर उठून देवा सोबें सदांकाळ जिवंक आमकां फावो कर. जबाब आमची काकूट कोर सोम्या. सगळी मागणी एक करून सांगातान आमचे बापा म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळेत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सायबीण माय भावार्थाची ओस्तोरी आपल्या जिवितान ल्हानविकायेन देवाचेर बाबार दवरून जियेली.
देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो आनी सदांच देवाची खुशी करूंक वावुरली. देवाच्या मोगाच्या आनी एकवटाच्या जिविता वरवीं आपलें दूख ती मोगान सोसूंक पावली. मोगाडा बापा, आमी सायबीण माय भाशेन भावार्थान वाडून तुज्या मोगान आनी एकवटान जिवन आमचे कोश्टांक आमी फुडो करूंक आमी जोयतिवून जावंक आमकां सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.